जेजू आमची शांती, जेजू आमची शांती, जेजू आमची शांती, जेजू आमची शांती. जेजू क्रिस्ता सोबी बापान लागी हाडली, बापान लागी हाडली. जेजू आमची शांती, जेजू आमची शांती, जेजू आमची शांती, जेजू आमची शांती. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट देवाक दिनवासून भेटयता किंबली आनी रेनियर दोरादो. आयज आपल्या लग्नाच्या दिसाक देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेंत आमी मागुया. दुसरे इंतेसांव आमी भेटयता सोंपून गेल्या फ्रँकलीन गॅस्पर आनी फ्लोरिना मिस्किता हांच्या आत्म्या पासत देवान तांकां सर्गीचें सुख फावो करूंक मागुया. आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात, आमच्या मागण्यांत दवरुया एल्वीस मेंडीस, एनियल फेर्नांडीस, सुजी झेवियर आनी हेर सगळीं जीं कोण आपलो जल्माचो दीस आयज मनयतात तांकां आमच्या मागण्यांत दवरुया. जीं कोण बरीं नात आनी आपणा पासत मागूंक लायलां तांचे पासत खेरीत भाशेन मागुया. तशेंच आमची जण एकल्याची मागणी आमचीच पासत, आमच्या कुटुंबा पासत, आमच्या राज्या पासत आनी आमच्या देशा पासत आनी संवसाराची शांती पासत देवा मुखार दवरुया. इल्लोसो वेळ ओगीच रावन हेर सगळी आमची मागणी देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. जेजूची पाटलावदारां खुर्साक वेंग मारतात आनी जेजू फाटल्यान येतात आनी आपणाचो पाटलाव करतल्यांनी कितें करचें तें जेजू आमकां शिकयत रावता. खेरीत भाशेन आमचीं काळजां आमी देवाक उबारुया आनी जायते पावटी आमच्यो चाली रिती आमी देवाक मानता तसल्यो करूंक चुकल्यांव देखून ताचें बोगसणें मागुया. सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणींनो, म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागीवन सदांच आंकवार मारे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणींनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परात देवा लागीं करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, आमची असोगतायेचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुजो पदवीदार उजवो हात विस्तारून आमकां राख आनी सांबाळ म्हूण मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सोर्वेस्पोर अशें म्हणटा, तुमी जू मोडून उडोयशात, मुठी ना मारशात आनी वायट उतर ना उच्चारशात. भुकेल्यांक खावूंक दिशात आनी कोंतवलोल्यांक बुजवण दिशात जाल्यार
कालोखान तुमचो उजवाड उदेतलो आनी तुमचो कालोख दोनपारच्या उजवाडा सारको पोरजोळटलो. सर्वेस्पोर तुमकां सदांच वाट दाखयतलो. तुमचो आत्मो दादोशी करतलो आनी तुमचे कुडीक गोठाय दितलो. आनी तुमी एके शिंपलोले बागे सारकी जातोल्यान. कोदींत सुकून वचना तसले जोरी सारकी. आदी गोरतान जाल्ले शार तुमी नव्यान बांदतल्यात. आदल्या बुन्यादीचेर नवीं गोरां उबीं करतल्यात. फूट काडपी आनी पाड जाल्लीं गोरां नव्यान बांदपी अशें तुमकां म्हणटलीं. देवाक भेटयलोलो सोनवार तुमी माडोयना जाशात आनी त्या दिसा वावर करिना जाशात. सोनवाराक तुमी संतोसाचो दीस आनी सर्वेस्पराक भेटयलोल्या दिसाक मानाचो दीस म्हणशात. त्या दिसाक वाटेक लागोना जाशात. तुमचो धंदो चलयना जाशात आनी पेल्याची गजाल काडिना जाशात. जाल्यार सर्वेस्परा सोवें तुमकां संतोस मेळटलो आनी हांव तुमकां जैतिवंत करून देसाच्या दोंगरा वयल्यान व्हरतलो. तुमच्या बापा जाकोबाचें दायज तुमकां भोगूंक दितलो. कित्याक अशें सर्वेस्परान उतर दिलां. सर्वेस्पराचें उतर. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. तुका विस्वाशी रावूंक तूंच म्हाका वाट दाखय सर्वेस्परा. सगलीं म्हणुया. तुका विस्वाशी रावूंक तूंच म्हाका वाट दाखय सर्वेस्परा. म्हजे मागणें तूं आयक सायबा. म्हज्या उल्याक जाप दी देवा. पोले कितलो हांव दोलदिरो. विस्वाशी हांव चाकर तुजो. तुजेर सायबा पातयेवन रावता. जीव राख म्हजो म्हाका निवार. साबा तुका विस्वाशी रावूंक तूंच म्हाका वाट दाखय सर्वेस्परा. तुजे बोगोर ना देव म्हाका. म्हजी तूं कोर दोया सायबा. दीसभर तुका चुलो मारता. काळजाक म्हज्या संतोस तूं दी. आत्मो म्हजो तुजे मुखार विस्वास दवरून घालता सायबा. साबा तुका विस्वाशी रावूंक तूंच म्हाका वाट दाखय सर्वेस्परा. कितलो म्हूण तूं दुलोप सायबा. कोणूय उलो मारीत जाल्यार माई मोगान ताका पावताय. म्हज्या मागण्यांक कान दी सायबा. उलो म्हजे विनोतीचो आयकून तूं घे सर्वेस्परा. साबा तुका विस्वाशी रावूंक तूंच म्हाका वाट दाखय सर्वेस्परा. शुभ वर्तमानाक सगलीं उबी रावया. पातक्यांचें मन म्हाका नाका. आपलें जिवीत बदलून ताणें नवें जिवीत जियेलोलें म्हाका जाय म्हणटा सर्वेस्पोर. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे शुभ वर्तमान. जेजू भायर सरून गेलो आनी लेवी नांवांच्या एका दोंड वसूलदाराक मांडवीर बसलेलो ताणें देखलो आनी ताका म्हणलें, म्हजे फाटल्यान ये. आनी सगलें सांडून तो उठलो आनी ताचे फाटल्यान गेलो. आनी लेवीन आपल्या घरान ताका एक व्हडलें जेवण केलें. आनी दोंड वसूलदारांची आनी ताचे सांगाती जेवणाक बसलेल्या हेरांची व्हड खेट आसली. तेन्ना फारिसेवांनी आनी तांच्या धर्मशास्त्र्यांनी गुणगुणून ताच्या शिसांक म्हळें, दोंड वसूलदारां आनी वायटव्यां बराबर तुमी कित्याक खाता पियेतात? परतीपाळ करून जेजून तांकां म्हणलें, बरीं आसुल्ल्यांक न्हय
पूण वायटाकारांक की वैजाची गरज. हांव सुगुणी मनशांक आपोवंक न्हय, बोगोर पातक्यांक तांणी आपलें जिवीत बदलचे खातीर आपोवंक आयलां. सोमयाचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्त. क्रिस्ती भोजोण क्रिश्चियन वर्शीप कसली जावची आनी कसली भोजोण देवाक मानता. ह्या दिसांनी भाव भयणीनो आमी देवाच्या उतरान आयकत आसा. कालच्या दिसाक आमी उपासा विशीं आयकल्लें, कसलो उपास देवाक मानता. आनी आयज नव्यान इजायास प्रवादीच्या पुस्तकान ताचीच कंटिन्युएशन आनी देव आमकां इजायास प्रवादे वरवीं सांगून दिता, तुमी जूं मोडून उडयशात, मुठी ना मारशात आनी वायट उतर ना उचारशात, भुकेल्ल्यांक खावंक दिशात आनी खंतवलेल्यांक बुजवण दिशात जाल्यार. म्हणल्यार ह्यो वस्तू जरी तर करीत जाल्यार तुमची भोजोण देवाकूच मानता तसली न्हय, बोगोर दुसऱ्यांक ओडून हाडटा तसली जातली. तुमचो उजवाड दिसाच्या उजवाडावून आनीक चड जातलो. म्हणल्यार जायतीं जाणां पडयतलीं आनी तुमचे कडल्यान शिकून देवाशी येतलीं. हो काळ सुरू जाता आसतना हो उलो आमी आयकला, म्हजेशी परतून येयात. जोएल प्रवादीच्या पुस्तकान आमकां सर्वेस्परा देवान हो उलो मारला, परतून म्हजेशी येयात. जाल्यार परतून येतलेच जाल्यार जायतीं जाणां आयज पयस घेतलीं आसात. आमचे मदलीं आमी जायतीं जाणां देवा कडलीं पयस गेल्लीं आसात आनी परतून येवपाक आडकोडी आसात. थोड्यो आडकोडी आमच्या आदल्या जिविताच्यो, वो आमी ज्यो चुकी केल्ल्यो आसात त्यो, वो जें कितें आमी वायट केलां आनी ताचें आमकां गिल्ट फिलींग म्हणलेलें आसा. आनी असल्यो आडकोडी जायते फावटी आमकां आमच्या देवाशी परतून येवंक एक आडकोड जाता. जाल्यार असल्यो आडकोडी पयस करूंक आमी ह्यो थोड्योश्यो वस्तू करूंक आमकां आयज इजायास प्रवाद्यांतल्यान आमकां उलो मारला. जाल्यार हो उलो आमकां जोण एकल्याक हो बेश्टो एक जनरल उलो न्हू, हो खासगी उलो. आनी खासगी उलो खंय येता? जे भाशेन आमचें अस्तित्व आसा, आमची आयडेंटिटी आसा, जे भाशेन आमची ओळख आसा, आमची प्रोफायल आसा, तातूंत भितर जेजू सोदता. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकता लेवी म्हणल्यार माथ्यू, आपोस्ल माथ्यू, ताचें खासगी जिवीत आनी ताचें प्रोफेशन, तो दोंड वसूलदार. आनी तो आपलो वावर करीत आसतना जेजू ताका आपयता. जशें पयले 4 आपोस्ल खारवी, ते आपलें काम करता आसतना जेजून तांकां आपयले. माथ्यू दोंड वसूलदार, ताका आपलें काम करता आसतना जेजू आपयता. मांडवीर बसलेलो आसतना, म्हणजे मांडवीर बसलेलो म्हणल्यार तो टॅक्स घेतालो आनी थंय बसलेलो. आनी हो टॅक्स रोमाच्या सरकाराचो. हो टॅक्स माथ्येवाक न्हू, न्हय म्हूण देव मंदिराकूय न्हू, जुदेवांक न्हू, धर्मशास्त्र्यांक न्हू, हो रोमा सरकाराचो टॅक्स. आनी तो टॅक्स घेता आसतना ताचेरूय नदर आसली. तो कितें कितें घेता, कोणाक सोडटा, कोणाक धुत्ता. देखून हे दोंड वसूलदार आसात ते आपणाच्याच मनशांक एके भाशेन जायते फावटी जांच्यान दिवपाक जायना तांचे सवें सक्त जातालें, वो मातशें तांचे स्ट्रिक्ट जाताले. आनी देखून ह्या लोकांक हे आपलेच दोंड वसूलदार आसात ते मानव नासले. तांकां राग येतालो. कित्याक? हे ट्रेटर्स, ते रोमा सरकाराचें काम करतात, आमकां सतायतात, असल्यो जायत्यो वस्तू आसल्यो. तशेंच ते आपणाचो फायदो पडयतात, नाडटात, चोरतात, ह्यो सगळी भाशेचीं बोगलाटां आनीक ही एलिगेशन्स तांचेर आसलीं. देखून ते पातकी, हे दोंड वसूलदार पातकी, तांकां भायर उडय. तांचेशी जो कोण चलता, तांचे बराबर रावता, तोय तसलोच अशें म्हणपाचें आसलें. आनी देखूनच माथ्येवान वो लेवीन जेन्ना मानून घेतलो हो उलो, ताचो पाटलाव केलो आनी त्या उपरांत आपल्या घरान ताका जेवण केलें, व्हड जेवण केलें. आनी जेजू ह्या पातक्या सवें आयला देखून हे सगळे पातकी पळोवंक येतात. कित्याक त्या म्हणल्यार जेजूची खबर जाल्ली, जेजू अशें अशें करता. आनी हे सगळे जांकां जुदेव पातकी म्हणटालो ते आसात. देखून फारिजेवांनी हो प्रश्न विचारला.
तुमचो गुरू व तुमी ह्या धोंड वसूलदारां बरोबर आनी ह्या वायटोव्यां बरोबर कित्याक खातात पियेतात? फारिझेव धर्मशास्त्री रोखडेच हो रॅश जजमेंट करपाक तयार आसले, जे आमचे पाप साहेब लिओ आमकां म्हणटा, डोंट मेक रॅश जजमेंट्स. हो आख्खें कोरेज्म चलता आसतना आमी उगडास केल्यार बरो. रॅश जजमेंट्स म्हणटात ते तातूंतले जे आपलें काम करताले, टॅक्स कलेक्ट करपाचें काम करताले, तेय बीन देवाक सोदपी, तांकांय जाय सोडवण. पूण तांचे सवें जायते पावटी आमचे असले रॅश जजमेंट्स आसात, तांणी तांकां ही सोडवण दिवंक ना. आमचे मदें आसात काय असले मनीस जे चुकलोले आसात, पातकी आसात. जायते पावटी आमकां तांचो राग येता, पूण तांकां आमी सोयीक दिला काय परतून देवाशी येवंक? वो आमी तांकां आडकोड जाल्यात काय? जाल्यार आयज हो उलो कसली बजवण देवाक मानता? असल्या पातक्यांक, असल्या वायटांक, ओ वायटाकारांक तांकां देवाशी हाडपाच्यो वस्तू जेन्ना आमी करता, ज्यो इजायस प्रवाद्यान आमकां सांगल्या, तेन्ना आमी ही खरी बजवण करूंक पावता. हीच कृपा आमकां मागुया. आनी ह्या कोरेजमान आमी आमच्यो असल्यो आडकोडी, खासगी जिविताच्यो आडकोडी देवा फाटल्यान वचपाच्यो त्यो पयस करूंक. असल्यो आडकोडी जर आमी दुसऱ्यांक जाता देवाशी येवंक, जाल्यार त्यो सुदरावंक आमकां भेटेन कृपा मागुया. गाणं तयारीच्या वेळार आमी गायन घेवया. C25 पेज नंबर 39. C25. मनशाच्या वावरांतल्यान देखून आमी ही तुजी भुरगीं, आमची प्रीतू वता वेली, तिचे तुका सोड दिता, संवसारांतली सर्वांक सोंसणी. मोगाल बापा हे तूं मानून हे सांगलेले ओडून नेपोन. ताटान कासीन दितां घालून तुका आमचे म्हज्या भावा भयणीनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेव. सर्वेस्परा, हे फारीकपणाचें आनी वाखाणणेचें बलिदान मानून घे आनी ताचे वरवीं आमी नितळ निर्मळ जावं तुका मानतात तसलीं काळजां मनां भेटूंक पावूं म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्यान सवे आसूं. तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय वशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारान सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका वाखाणूक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या भुरग्यांच्या बरेपणा पासत तांची काळजां मनां परतून शुद्ध आनी नवी करूंक, अशें तांच्या वंडावण्यांतलीं सुटोन सरतल्या वस्तूंचो फावो ते परी उपयोग करून सरना तसल्या वस्तूंक लोबदून सासणाच्या वस्तूंची दायजी जावंक हो खेरीत काळ तुवें फावो केलाय. देखून सर्व देवदूतां आनी सांतां भोगतां सांगाती थांबोन आसतना तुजी स्तुती गायता. दरबारांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. होसाना उत्सर्गी.
सर्वेस्पराची नावे येतात सुभागी होसाना वंशोली सर्वेस्परा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर देखून दवा पोरी तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत कोश्ट मरण सोसूंक आप खुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमची पासत समर्पूंची तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासून आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बाबार्थाचो गुट सोम्या संसाराच्या सोडवंडरा तुझ्या तुझ्या कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमची सोडवण केली आमची काकूट कर देखून सर्वेस्परा सोम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स भेटयता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता क्रिस्ताचे कुडीन आनी रोगतान वांटो घेतल्या आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतीकायेन मागता सर्वेस्परा केप्री तुमीचे विस्तारलेच पयसुबेचो उगडास कर अशें लेव आमचे बागोवन बापा फिलिपनेर आमची गोडी बापा सिमा आमच्या आदारी गोडी बापा आनी सगळ्या संस्कारांनी घेतलेल्या बराबर तिका प्रिजमोगान सुपून कर तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बरवाशान अंतरून गेल्यांत ते आमचे भाव भयणीची उगडास कर जे काकुती अंतरल्या समेस्तांक जे मुक्कामाडाचो प्रकाश पळोवंक फाव कर आमा समेस्तांची काकूट कर आमी मागता अशें भाग्योंत आंकवा मारी देवाची माई सांगाती भाग्योन जुजय जपोती भाग्योन दोतां भाग्योन जेवाज आनी सूर्य काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बराबर सासनाचे जिवितां आमकां वांटो दी थंय सांगाता वाकाणूंक आनी महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ताचे पुता वरवीं ताचे वरवीं आनी ताचे सांगाता आनी ताचे थंय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सर पदवेदार बापा सर्व मान आनी महिमा तुका सासनाच्या सासना आमची काळजां देवा सोवें आमी ओडूंक आनी देवाक मानता तसलो उपास देवाक मानता तसली भोजवण आमी करूंक आनी हे भाशेन देवा कडलीं पयस गेल्या तांकांय उजवाड जावंक आमकां कृपा मागुया आनी बराबर जेजून शिकयल्या प्रार्थनान बापाक उलो मारुया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरवशान अत्रेकतल्या आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय
सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. सोम्या जेजू क्रिस्ताचे कुडीन रक्ताचे मिसळणे वरवीं आमकां तिश्यो सदां ससनाचें जिवीत मेळूं. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी शिवंक वेता. ती आमचेर जट्टी आनी कास्त हाडिना आसा, पूण तुजे काकुतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओकत दिवं. पळयात, ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा. ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्या ती सुभागी. जेजूक आमच्या काळजांनी घेताना आमी गायन घेवया D16 पेज नंबर 55 D16. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजूं हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
प्रार्थुया. सर्वेस्परा सर्गीच्या जिविताच्या देण्यान दादुशी जाल्या उपरांत आमी मागतां हे जिणेन गुटाच्या रुपान आसा तें सासणाचें जिवीत जोडूंक आमकां आदाराचें जावं म्हूण मागतां. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सुत्रायदोरची फाल्यां आमची वॉकिंग पिलग्रिमेज जाता. आख्ख्या गोंयान आमच्या मागण्यांत दवरुया. आनी जीं कोण भाग घेतलीं हे वॉकिंग पिलग्रिमेजीन आमचे फिरगोजेंतावन आमी सकाळीं 3 वाजता सुरू करतले. सोकोलतावन वयर येवपाची गरज ना. आमी सगळीं सकयल रावपाक जाता. 3 वाजता आमी हांगातावन सुरू करून सांकवाडे चलून वेतले. तशेंच 5 वाजता आमची यात्रा हांगासर इगर्जे लागीं सोकोलतावन आमी आल्त चिकाली आनी रेजिना मंदितावन सकयल देंवन येतले. सगळ्या मानान आनी भक्तीन आमी हे वॉकिंग पिलग्रिमेजीन वांटो घेवया आनी आमचेंच एक दान कशें, आमचो एक सॅक्रिफीस कसो आमचेच पासत, आमच्या कुटुंबा पासत, आमच्या राज्या पासत, देशा पासत देवाक भेटोवया. खेरीत आशिर्वाद घेवंक तकली बागयात. सर्वेस्परा ह्या पवित्र गुटांनी वांटो घेतलेले तुजे परजे सांगाता दयेन राव. हे परी तुजेर तांच्या राखणदाराचेर पातयेतल्यान सगळ्या वायटांतली निवार. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सर्पद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात. आयचें मीस सोंपलें. शेवटाक आमी गायन घेवया. I35 पेज नंबर 138. I35. तुका देवा देणे मोकूळ पाणी बोगसणे